नमस्कार. हांव मायकल ग्रेशियस. कोलवा जिल्हा पंचायतीच्या मतदारांक म्हजो सलाम आनी नमस्कार. मोगाच्या न्हू सोणवारा दिसा डिसेंबराचे 20 तारखेर आमच्या जिल्हा पंचायती खातीर एलिसवां आसात. ह्या खातीर मत घालचे आदीं थोड्या मुद्द्यांचेर तुमचें लक्ष वडटा आनी विचून काडटात ते प्रतिनिधी कशे आसचे, तांचे भितर कितें पळोवचें हाचेर हो व्हिडिओ. त्याच वांगडा नेलीबाई रॉड्रिगीसाक आमी कित्याक तेंको दिवन आमचें मत ताका मारूंक जाय हांव तेंय सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमी निवडून काडटात ते उमेदवार एक शिकप आसलेलो आनी शिक्षणांक आनी शिक्षणाच्या वावराक मोल दिता तसलो आसूंक जाय. नेलीबाई विज्ञान व सायन्स स्ट्रिमांत MSc मास्तरी पदवी मेळयलेली असतरी MES कॉलेजीच्या हायर सेकंडरी विभागाची ती प्रिंसिपल आसली आनी रिटायर्ड जाले उपरांत MES कॉलेजीचो एडमिनिस्ट्रेटर कसो ती वावर करता. फाटल्या काळांत ZP वांगडी आसली तेन्ना ह्या क्षेत्रांत तिचो वावर खूब मोठो, खूब व्हडलो. दे माजोर्दा उतोर्दा कलाता क्लबान तिणें उमेद येवजणे खाला ग्रंथालय व विलेज लायब्ररी सुरू केली, जी अजुनूय बेस परी चलता. तेच परी आयज मेरेन खुबश्यो करियर गायडन्स कोर्सीस, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सीस जशे परी ब्युटिशियन कोर्सीस, टेलरिंग क्लासीस, कंप्युटर क्लासीस, बेकरी क्लासीस, फ्लावर मेकिंग कोर्सीस, ज्यूट बॅग मेकिंग कोर्सीस तिणी घडोवन हाडले. शिक्षणीक घरांक तिणी LCDs आनी कंप्युटर्स वांटून चड आनी चड भुरग्यांक ताचो फायदो जावचो असो तिणें तिचो आदार केलो. हो तिचो वावर चालू उरूंक जाय आनी माजोर्दा गांवां परी दुसऱ्याय गांवांनी असले केंद्र उक्ते करूंक जाय. मोगाच्यानो आमकां आमचे भौशीक जागे व पब्लीक स्पेसीस वापरूंक ताचें सुंदरीकरण करूंक सोदतलो मनीस आमचो प्रतिनिधी आसूंक जाय. भौशीक जाग्यांचें सुंदरीकरण, ब्युटिफिकेशन ऑफ पब्लीक स्पेसीस आतां सेरावली, माजोर्दा, उतोर्दा इगोर्जे लागीं आसलेल्यो माची ताणें बांदून त्यो धांपल्या आनी आयज तियात्रीस आनी गांवची भुरगीं बरे तरेन ह्या स्टेजीचेर आपले टॅलंट लोकां फुडें दवरतात. तेच परी स्टेजी सामकारा भोंवतणी पेवर्स घालून आमकां सगल्यांक एक बरो परिसर बांदून दवरला. ह्या खातीर ह्या मळार तिचो वावर पळोवन नेलीबायेक आमी परत निवडून हाडूंक जाय. वैजकी व भलायकेच्या मळार इन द हेल्थ सेक्टर वावर कोत्तलो आमकां मनीस जाय. पंचायतीचे वांगडी आसले तेन्ना आनी आतां पर्यंत जावं लायन्स क्लबा वरवीं व दे माजोर्दा उतोर्दा क्लबा वरवीं तिणी खूब व्हडलो वावर केला. कोवीड महामारी लागली तेन्ना कशी ती आमच्या सांगाताक आसली, कोण येवंक तयार नासलो तेन्ना पर्यंत मेलेल्यांक मातयेक पर्यंत लावूंक ती कशी उबी रावली ते आमी सगळे जाणा. कोवीड सेंटर सुरू करूंक तिचें योगदान खूब व्हड. फ्री आय चॅकअप आनी तातूंत भितर वखलां दान करप, फुकट दिवप. होमिओपॅथी कॅम्प्स, डायबेटीक डिटेक्शन कॅम्प्स, CPR ट्रेनिंग सेशन्स. नेलीबायचो वावर ह्या माध्यमांतल्यान खूब व्हड आनी हो वार चालू उरूंक आमकां तिका निवडून हाडूंक गरज. मोगाच्यानो 2009 वर्सा नेलीबायेक गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हाचे एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून दोतोर मनमोहन सिंगाच्या काँग्रेस सरकाराचो केंद्रीय मंत्री मनीष शंकर आयरान नेमणूक केलोली. तेन्ना गोंयांत काँग्रेसीचो सरकार चलतालो आनी प्रतापसिंग राणे मुखेलमंत्री आसलो. ह्या संघटनेंतल्यान तिणी गोंयभर केलेलो वावर पळोवन आनी अदीक करून गोंयभर निवडून आयिल्ल्या अस्तोऱ्यांक एकठांय करून जो उदरगतीचो बरो वावर तिणें केलो तो तोखणायेक पात्र थारलो. आनी ह्याच खातीर BJP सरकार सुदरेर येतच तिच्या हातांत आसलेलो तो हुड्डो तें पोजिसांव तांणी काडून घेवंक ना. ह्या पोजिसांवाक लागून आयज पर्यंत वेगवेगळ्या निवडून आयिल्ल्या अस्तोऱ्यांक घेवन तिका सत्तेर आसलेल्या मंत्र्याशी वेचें पडटा. फोटू आमकां समाजीक माध्यमार दिसतात. आतां हे फोटू वापरून थोडे जाण
ती BJP पार्टयेंत आसा म्हणटात. आतां AI टॅक्नीक वापरून ऑडियोय व्हायरल जातात. आरोप करतात ते मनीस फोटकिरे. आपल्या स्वार्थाचे आपल्याक कितें फायदो जातलो हें पळोवपाचे मनीस. आतां नेली BJPचे उमेदवार म्हणटा ते मनीस कोण? हेच मनीस एका पार्टयेंतल्यान दुसऱ्या पार्टयेंत वचून पयले फावटी BJPचो सरकार गोंयांत हाडटले मनीस आनी तांचे दलाल. हेच मनीस BJP पक्ष ओस्कोत आसा थंय आदल्यो पार्टी उठून काडून ताचेर आपले उमेदवार बसोवन बरे उमेदवाराची मतां फोडपी मनीस आनी तांचे दलाल. तांचे रुपणे पिंजून काडून तांचे खरें रूप आमी पळोवंक जाय. मोगाच्यानो, फळां दितात त्याच रुखाचेर फातर पडटात आनी ह्या खातीर फोटयो पसरपाचो वावर जालोलो आसा. आतां निवडून आयलोलो मनीस सत्तेर आसलोल्या त्या खात्याच्या मंत्र्याक भेटले शिवाय तांणी सुचयलेलीं कामां फुडें कशीं वतलीं? मंत्र्यांक भेटतच समाजीक माध्यमार फोटो आसतलेच न्हू. हे फोटो वापरून दुसऱ्याचें नांव विबाडप हें सारकें? ह्या खातीर नांव विबाडूंक लोबाडपणां पळय कोत्तात तांच्या बुलोवण्यांक आनी फालसिदादीक बोली पडोनाकात म्हूण हांव तुमकां ही चोत्राय दितां. नेलीबाय आमकां एक गरजेचें नांव. आमच्या घरांतल्या फुंगसावांक जल्माचो दीस जावं, पयलो कोमयाव जावं, काजाराचो समारंभ जावं वो मरण जावं, आमच्या सुखान दुखांत बऱ्या तशाच वायट वेळान ते सदांच आमच्या वांगडा आसा. उदार काळजाचे नेलीबाय सदांच आमकां आपलो आदाराचो हात दिता. गांवांत तशेंच गरजेवंतांक खूब पावलां तें. आपली जोड ताणें गरजेवंतां खातीर वापुरल्या हाका खुबशे मनीस कवायत दितले. आमची सेवा तें करीत आसा. ह्या वेळार नेलीबाये पासत कितें करूंक आतां आमच्या हातांत एक संदी आसा. वगडावची न्हय आमी, बेमान जावची न्हू तिचेर. आमचें मत त्या विमानाचेर वो एरोप्लेनाचेर मारून तिका आमी आमचो सांगात मोग आनी अपुर्बाय भेटोवया आनी भोवमतान निवडून हाडुया. देव बरें करूं.